Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद सहजकायेन आपल्या घरात जिवंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या सर्व दुस्मानांच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नाथान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलेल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तुंबूंत रावता. नाथानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सोबे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नाथानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावन हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशांचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदीं म्हजे पोरजे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानांच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बराबर सर्वेस्पर कुळीत करता, सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजे थावन एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणे वसतली आनी तुजें शिवासन सासणाक घोट उरतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखोंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोले तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारोणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घट तोखतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
फांत्यावेलें ओरूण तूं, सासणीक उजवाडाचो पोरजोड आनी भोक्तीपणाचो सुर्या, काळोखांत आनी मोरणाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआंवाचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान भरून अशें भाकीत करून उलयलो. वाखाणणी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानांच्या आनी आमचो द्वेष धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भोक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी मागांथावन ताणें भासायलोलें. आमच्या दुस्मानांच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा आब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बळवंत तारोकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कोराराचो उगडास धरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या हो वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं धोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकांचे बोगसणे दिता त्या तारोणाची वळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोरणाचे सावळेंत जियेतोल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ एक बळवंत तारोकाक उपजयलो. लूक अवेस्वर 1:60-9. नियाळाक आदार. फाटल्या कांय वर्सांनी हांव पळयतां लोक भाटाबेसांक लागून घरचे होक मेळचे खातीर आपल्या पुर्वजांक सोदूंक वेतात. थोडी फॅमिली ट्री म्हणून सगळ्या कुटुंबांक जोडूंक भोंवतात आनी आपल्या नातरांक शामाय शापाय दाखयतात. आयच्या वाचपांतलो निरोप. जाकारियासाचें गीत आनी भाकीत ह्या वळींनी आमकां मेळटा. दाविदाची वंशावळ पळयल्यार तातूंत जुआंव बातिस्त तसोच आमचो जेजू आसा. केदें व्हडलें भाग दाविदाक, केदें व्हडलें भाग आमकां. जाकारियासाची उतरां सादी न्हय, दैवीक जाणवायेन आनी उत्तेजनान बोल्लोली. तो पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो. तेच भशेन तो उलयलो देखून तो पदवेन आनी हेतू मुखार दवरून उलयतालो. देवाचे विस्वाशीपणाचे तो तुस्त करता, वाखाणटा. देव आमचे लागीं उलयता, कोरार कोत्ता आनी आपल्यो भासावण्यो पाळटा. कितलोय काळ सरून वचूं अकस्मात देवाची येवजण उबी जायना. तारोकाची खबर आनी तयारी सुरू जावंक आदलो कोरार जाय पडलो. भाकीत केलोलें तें
नव्या कोरारांत जेजू वरवीं पुराय जालें. मोगळा बापा, हांव जेजूच्या वंशावळीचें म्हूण सदांच सोदमान दवर. ताचे पोदवेन जियोंक आमकां तूं फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.